गणपतीच्यो मुर्ती वयर उफेतात तें तळें नितळ करपाचें काम पर्रा पंचायतीन हातांत घेतलां. पर्राचो पंचायत वांगडी डॅनियल लोबो आनी आमदार मायकल लोबोन उफेतात त्या मुर्तीचें परतून एकदां विसर्जन करपाच्या कामाक फुडाकार घेतला. नमस्कार, आम्ही आज सध्या पर्रा आल्मेडा वाडो हांगासर आणि काही दिसा पयलीं आमी गोंयकारपण न्यूज चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयलें की पर्रा एक शेत आहा, त्या शेता कडेन एक तळें आहा आनी त्या तळ्या कडेन काही गणपती विसर्जन केल्ले आसात. हे गणपती 1.5 दिसाचे, 5 दिसाचे व 7 दिसाचे असे गणपती आसले आणि गणेश चतुर्थी कमीत कमी 6 म्हयने जाल्ले आसा. आणि ह्या 6 म्हयन्यान जे आमी तुमकां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना दाखयलेले की हे गणपती जे आसा हे POP प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती असल्या कारणान हाचे रितसर जे जशें विसर्जन जावंक जाय आसलें तशें विसर्जन जावंक नासल्या कारणान ते गणपती तशे आमकां हांगासर दिसण्याक येता. हिंदुत्व आमी म्हणटा आनी हिंदू धर्मान आमी म्हणटा गणपती हो सगळ्यान देवाचो श्रेष्ठ गणपती आसा. पूण जेन्ना अशी तेची विलावट जाता तेन्ना खंय तरी वायट दिसण्याक येता. हो आवाज जो आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन बऱ्याच वेळा एकदां रेस केल्लो की जे POPचे जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे गणपती आसा ते खंय तरी बॅन करचे. पूण गोंय सरकाराचे दोळे हाचेर खंय तरी उगडे जावन आसल्या कारणान हे जे दृश्य आमकां थेट माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही दृश्य पळोवू शकता हे अशें दृश्य दिसता की खंय तरी वायट दिसण्याक येता की अशा तरेन गणपती जे आसा आनी गणपतीक आमी जे हिंदू धर्मान जे श्रेष्ठ गणपती जे म्हणटा तेची अशी जेन्ना विलावट जाता आनी अशें दृश्य आमकां जेन्ना वायट दिसण्याक येता हांगासर तेन्ना परिस्थिती तुमी थेट तुमच्या भारतान हांगा पळोवंक शकता कशा तरेन जे गणपती आसा हे POP जे गणपती असल्या कारणान हाची परिस्थिती कशे तरेन जाता आनी कशे तरेन जे लेबर आसा पळय ते गणपती काडून सकलसून वयर उडयतात ते हे दृश्य पळोवपाक इतलें वायट दिसता. जेन्ना हो व्हिडिओ आमचो पर्रा पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच आमचे डॅनियल लोबो हांच्या मेरेन जेन्ना हो व्हिडिओ पावलो तेन्ना तेंच्यांनी खंय तरी एक्शन घेतली, इनिशिएटीव घेतली आनी आयज तेंच्यांनी एक्शन घेवन हे जे काम त्यांच्यानी सुरुवात केली असा. हे तळे साफ करण्यात येता आणि हे गणपती जे आसा हे गणपती कमीत कमी 20 ते 25च्या भायर हे गणपती आमकां दिसण्याक येता. आणि त्यांच्यानी डॅनियल लोबो हांच्यांनी इनिशिएटीव घेतली आणि तुरंत त्यांच्यानी एक्शन घेऊन हे सगळे गणपती हांगासरले काडण्यात येता आणि हाचे रितसर विसर्जन आता सध्या परत केले वयतले. अशा तरेन आमकां कळून येता की वर्साक खंय तरी 2दा गणेश चतुर्थी येता कशें दिसण्याक येतलें आयज. आणि हे गणपती जे आसा जेन्ना 5 म्हयने पयलीं जेन्ना हेचे गणपतीचें विसर्जन जातालें तशेंच आयज तुमकां परत एकदां गणपतीचें विसर्जन जातलें अशें तुमकां दिसण्याक येता. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राहा तुमी हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल.